आजच्या पत्रकार परिषदेत तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आम्ही आता सगळ्यांक खबर आसा पावसाळी अधिवेशन चालू आसा दिल्ली, आणि अशा वेळाचेर दिल्लीन मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या कामकाजां भितर अडथळे निर्माण करप आणि कामकाज जावपाक दिवप ना आणि लोकांमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न काँग्रेस करीत आसा. आणि म्हणून ह्या घटनेचो निषेध करपाक ही पत्रकार परिषद. हांव मुद्दामून सांगता, ज्या तरेन काँग्रेस आणि ऑपोजिशन हाऊसान भितर डिस्टर्ब करतात, तांकां ज्या तरेन डिस्कशन नाका ताचो निषेध आसा. आणि त्याच बरोबर ज्या तरेन एक जबाबदार खासदार किंवा जबाबदार नेता ह्या नात्यान ते काम करपाचें आसा ते करनासतना राहुल गांधी जी अजूनही जी भुरगेपणां करता आणि प्रायम मिनिस्टराच्या म्हणजे सेक्युरिटी झोनात जे आशिल्ले त्या हातून भितर धरणे धरप, त्या बरोबर ह्याचो परिणाम एक मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे रस्त्यार येवन अनेक प्रकारची धागडधिंगा घालप, व्हायलन्स निर्माण करप, तातूंत भितर मुद्दामून सपोर्टिव्ह जे एक प्रकारचं नॅरेटिव्ह सेट केला, लिंचिंग करा किंवा झगडी करा, पार्लिमेंट स्टॉप करा, पार्लिमेंटाचेर अटॅक करा, हाजो पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतात. गव्हर्नमेंट हे पूर्णतया एक फेअर आणि फ्री अशे हातून भितर एक्झाम जावचे हातून प्रयत्नशील आसा. ज्या तरेन सरकार आपल्या हातून काम करीत आसा त्या कामाच्या पद्दतीक खरें म्हटल्यार मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी मेळपाक जाय आशिल्ली आणि सगळे स्तराचेर पण ते वचूंक जाय आशिल्ले. पण हांकां हे फक्त रस्त्याचेर येवन बोवाळ घालून एक प्रकारे सरकार आपली स्त्री आसा असो दाखोवपाचो जो प्रयत्न आसा तो चालू आसा. मुद्दामून सांगपाक म्हणल्यार नीट एक्झाम हो एक तो वेगळोच विशय आसा. म्हणजे ज्या वेळाचेर नीट एक्झाम ही मे 3 तारखेक आशिल्ली त्या वेळाचेर सापडले की तातूंत भितर कितें तरी फ्रॉडुलंट एक्टिविटी जाल्या आणि पेपर लिकेज जाला. त्या वेळाचेर सरकारान बरोबर यंत्रणा जागी करून लक्षात आयले बरोबर पयलीं मेच्या 7 तारखेक सरकाराच्याच वतीच्यान हे सगळे प्रकरण केस फायल करतात. स्वतः सरकार मेच्या 12 तारखेक पत्र बरोवन हे हाजेर भितर एक्शन घेवची रिटर्न कंप्लेन फायल करता आणि मागीर ते सीबीआय वता आणि सीबीआय प्रॉपरली एक्ट करता आणि एसआयटी फॉर्म करता आणि एसआयटीच्या मार्फत या प्रकरणाचो सोक्षमूक्ष लावपाचो प्रयत्न करता. हे सरकारी फाउंडेशन. आणि त्यानंतर हे सगळे करताना स्वतः जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा ते एज्युकेशन मिनिस्टर भायर येतात आणि सगळे जनतेक उद्देशून ऍड्रेस करतात आणि सांगतात की ह्या सगळ्याची जबाबदारी घेऊन ती एपोलॉजी मागतात आणि नीट जी आसा ती रीनीट जातली हे हातून ते आश्वासन दितात. आणि ते सुद्धा अशे तरेन जातली की स्ट्रक्चरल ज्याची ती स्टॅबिलिटी आसा त्या बरोबर तातून घटसाण करतले, ती पक्की बांधून घेतले आणि भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक जायना आणि तातून भितर रिफॉर्म्स करपाक जाय हाजोय विशय आसतो घेता. ताका लागून ती सीबीटी पद्दतीन जावची, त्या खातीर वेगवेगळ्या हातून भितर म्हणजे कॅमेरा बसप, त्याच बरोबर एन्क्रिप्टेड मल्टी एन्क्रिप्टेड मशिनरी तयार करप जाणे करून पेपराची लिकेज जावची ना आणि अनेक तातून भितर स्ट्रॉंग अशे एक्शनेबल जे हे आसा ते करप जाणे करून भुरग्यांक दिसपाक जाय की आपण इतले भितर वर्सभर ते काम करता, शिक्षण घेता, त्या शिक्षणाचो योग्य तरेन तांकां ताजो रिजल्ट मेळटा. आणि उत्तर दिल्ले प्रमाणे एसआयटी काम केले आणि एसआयटीन 13 जाणांक धरले आणि 13 जाणांक अरेस्ट केले आणि ते जेलीन आसा. त्याच बरोबर ज्या दिसा मेचे 15 तारखेक येवन ज्या दिसा मंत्र्यांनी सांगले त्या वेळाचेर तांणी आपल्या उतरा प्रमाणे जुनाच्या 21 तारखेक नीटाची एक्झाम जाली आणि जुलयाच्या 16 तारखेक ताजो रिजल्ट जालो आणि त्या रिजल्टान भितर हे सक्सेस केले जालें जाल्यार सरकारान फाटले प्रयत्न जे केल्ले त्या प्रयत्नाचे हे भाग आशिल्ले.
पेपर लीक जाल्ल्या त्या प्रकरणाच्या सूक्ष्मक्षान तांकां धरून तांचेर कारवाई करतले. पण 2024 याच सरकारान पूर्णपणे भुरग्यांच्या हिताक लागून भविष्याक लागून 2024 तातूंत भितर हातूंत कायदो नीम केलो आनी जेणे करून त्या कायद्याचेर हातूंत भितर जो कोण आसा तातले हातूंत सांपडटलो ताका जेलीन घालपाचें आनी त्याच बरोबर 1 कोटी रुपया ताजे कडल्यान ताजो दंड वसूल करपाचो हेय सरकारान. बाकी ती सिस्टमी हे करतना सुद्धा एनटीए जी स्वायत्त संस्था आसा जी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आसतली ताजे कडेन ओवरलोड जी समजा जी एग्जामिनेशनाची कामां आसा ती सुद्धा पार्ट केली आणि तांच्यांनी फक्त स्टुडंटाचे फोकस म्हणजे बाकीची एक्झामिनेशन खंयची रिक्रुटमेंट एग्जाम असतात त्यो आसतल्यो किंवा आनी वेगवेगळ्यो आसतल्यो तातूंत पार्ट करून हातूंत व्यवस्थितपणे तांकां हें करपाक आनी हें सगळें जातना ह्या सगळ्या हातूंत सो कॉल्ड काँग्रेस ह्या हातूंत भितर ह्या सगळ्या कॉक्रोच पार्टीच्या हातूंत भितर हें सरकार खरें म्हटल्यार खिळखिळे करप. कारण एक सरकार एक व्यवस्थित काम करता जे तरुणाईक लागून काम करता ताका खंयच्याच प्रकारे हे क्रेडिट वचपाक जायना म्हणून एक प्रयत्न हो पयलींच्यान जायत आसा. ज्या वेळाच्यान 2014 नरेंद्र मोदीजीचे सरकार आयले त्या वेळाच्यान भारताच्या आर्थीकतेक म्हणजे बजेटरी हातूंत भितर आसतले म्हणजे इकॉनॉमिक्स आसतले तातूंत भितर सुबत्ता हाडप आनी त्या बरोबर नवे नवे रिफॉर्म्स हाडप ह्या खातीर सरकार प्रयत्न करता. खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्या हातूंत युथाक लागून ज्यो कितें गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो गजाली सगळ्यो आमच्या फुड्यान आसा आनी हे सगळें करतना ज्या वेळाचेर ही री एग्जाम जेन्ना जाली ती 21 जुनाक जाली आनी 20 लाख कॅन्डिडेट जे बशिल्ले 5440 एग्जामिनेशन सेंटराचेर जे 551 सिटी इंडियन भितर आनी 14 सिटी एब्रॉड तातूंतले 11.21 लाख भुरगे क्वॉलिफायड जाले आनी तांचे आतां कावन्सिलींग चालू आसा ते वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपल्याक काम करपाक भुरग्यांचो विशय बाजूकच रावता. सरकार केंद्राचे सरकार हे संसदेन भितर हाजेर डिबेट हाजेर चर्चा करची डिस्कशन करची हाका ओके आसा रेडी आसा पण हांकां ह्या रस्त्यार ज्या प्रकारे हे सगळें चल्ला ते हे एक नॅरेटिव्ह आसा. परत एकदां सांगता हे ज्या तरेन कंटिन्युअसली फाटल्या त्या तारख्यो काडून पळया मे 3 खंयची आनी अचानक खंयच्यान तयार जातना एक नॅरेटिव्ह तयार जाता एक कोर्टाचे जजमेंटाक लागून आणि त्या जजमेंटाक लागून एक कॉक्रोच पार्टी तयार जाता. जजमेंट म्हणजे टिप्पणी आशिल्ली त्या ती बार काउन्सिलाच्या संदर्भातली आशिल्ली त्या टिप्पणीक लागून हे तयार जाता आणि ती जर हळू हो जो नीट ह्या संदर्भातल्यान भितर एंट्री करता आणि सरकाराचेर अचानक अटॅक सगळ्यांनी एक जावचे संसद हे करची ते करची राजीनामा दिवचो ताणें राजीनामा दिवचो लोकशाहीपणे मागप ना मागप हाचेर हांव भाश्य करना पण लोकशाही मार्गान जेन्ना सरकार चलता तें सरकार डिस्टर्ब करपाचें कारस्थान त्या काँग्रेसीन कारण अनेक वर्सां काँग्रेस पावराच्या भायर उरल्या आनी तांचे कडेन आतां जमना जायना ताका लागून ते डिस्टर्ब जावन हे अशा हातूंतल्यान भितर जो अभिजीत तिपके जो आपाचो ताजी हिस्ट्री काडून पळया सिस्टमॅटिकली सगळे हळूहळू आता भायर येवपाक लागला आणि हातून भितर तरुणां भितर इन्वॉल्व केला. तरुण ही आमची शक्ती तरुण हे या देशाचे भविष्य आसा आणि ह्याच तरुणाईक लागून ज्या तरेन सरकार प्रयत्नशील आसा आतापर्यंत जे जे कितें केल्लें आसा ते आनी सांगपा खातीर खरें म्हटल्यार ज्यो गजाली आसा त्यो तुमचे मुखार मांडपा खातीर हाडले आसा. आतापर्यंतच्या सगळ्या हातूंत भितर हो सगळो जर आमी जर सगळे हे पळयले जाल्यार ज्या तरेन सरकारान खेलो इंडियाच्या मार्फत आसतले स्टार्टअपाच्या हातूंतल्यान आसतले आणि बाकीच्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेन स्टुडंटां खातीर मुखार येवपा लागून जे प्रयत्न केल्ले आसा त्या प्रयत्नी भितर हातूंत भितर आसा. तातूंत भितर जे मेडिकल वतात तांचे AIMचे शिक्षा वाडप आसतले त्याच बरोबर खंयच्याय जाग्याचेर तुमी पळयल्यार कालची म्हणजे 2014 तो पयलींचो काळ जो पर्यंत कितले सीट्स आशिल्ली आनी आतां कितले सीट्स जाल्या सरकार ज्या तरेन स्टार्टअपाचे प्रकरणां आसतली त्याच बरोबर मोठे तरेंतल्यान इन्वॉल्वमेंट जो पयशे आसा ते हातूंत भितर युथा खातीर दिता ते आसतले आणि ह्या हातूंतल्यान एक वेगळें वातावरण युवकां मदीं निर्माण करपाचो प्रयत्न
आतापर्यंत सरकार करीत आसा. आजच्या ह्या पत्रकार परिशदे भितर या काँग्रेसचो जो धागळदिंगा चालू आसा, गुंडागिरी जी जे मोठ्या प्रमाणात करतात, गाडयो अडोवपाच्यो, गाडयो फोडपाचे आणि त्या ठिकाणी एक वातावरण निर्माण करपाचे, हे जे नॅरेटिव्ह आसा तांचे तकलेन जे उलयतात ते सगळे व्हिडिओ सगळ्यांनी पयल्या व्हायरल जातात. तातूंत भितर तांचे कोण नाशिल्ले आशिल्ले तांकां नेटाचो संबंध ना अशें सुद्दां काही लोकांक भितर घेवन बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका ह्या धर्तीचेर हे सरकार आसा ते डिस्टर्ब करप आणि एक वेगळे वातावरण निर्माण करप, त्याचे नॅरेटिव्ह आसा त्या नॅरेटिव्हाक हळूहळू कॉक्रोचच्या निमतान अनेक काँग्रेस मागीर उद्धव ठाकरे आसतलो, प्रकाश राज आसतलो, शबाना आझमी आसतले, कोण सेलिब्रिटी हळूहळू आमिर खान आणि कोण आसा हे सगळे कोण तरी सपोर्टिव्ह आसतले. तातूंत भितर कितली तरी नांवां आसा, कोण मागीर कामरा आसतलो आणि कोण आसतले. बाकी मुद्दामून पळया हे लोक कोण, ह्या लोकांचो पुरावे इतिहास काढून पळयात, हांचे फाटले सगळे पोस्ट आसात तेच पळयात. ज्या तरेन हे सगळे एक लेफ्टिस्ट आणि एक सरकाराच्या विरोधी आणि या देशाच्या विरोधी हे वातावरण तयार करपी कोण, ताजेर तुम्ही विचार करपाक जाय. मातसो तरी अभ्यास करून उलयता नीट सायडीने उरलें, सरकाराचे केल्ले डेव्हलपमेंट सायडीने उरलें, देवाक गाळी मारपाक लागले. कोण तरी प्रभू श्रीरामाचे नाव घेता आणि अशी करून बोटां दाखयतात आणि एक गाळ्यो मारतात. कोण तरी स्वामी प्रेमानंद महाराज ताचे बद्दल अभद्र भाषा उलयता. कोण तरी देव देवतांचे उलयतना अशी बुरश्यो टिप्पणी करता. एक उरलें एकच वटेन आणि अचानक आमच्या सनातनाचेर हल्लो, आमच्या आस्थेचेर हल्लो आणि करता करता या देशाच्या संविधानाचेर विश्वास ना ह्या प्रमाणे हे वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्नाचो भाग तातूंत भितर काँग्रेस मोठ्या प्रमाणात आणि राहुल गांधी ज्या तरेन करता ताचो निषेध करपाक लागून आमी सगळे आज तुमचे मुखार आसा. आमी कडक शब्दान तांचो निषेध करता. ज्या तरेन संसद चलोवपाक घेवप ना आणि प्रश्नाची उत्तराय तांकां नाका निकाच्या संदर्भात, हे सगळें तुम्ही आपल्या गोंयांत केला. त्या खातीर ही भूमिका जी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि जे रिफॉर्म्स हाडपा लागून प्रयत्न करतात ते सगळे स्तराकडे वचपाची जबाबदारी बी आमची आसा वाडपाची. ताजो हांव उल्लेख करून परत एकदा ह्या सरकाराच्या भूमिकेक आमचो ठोस पाठिंबो आसा आणि सरकार जे जे कोण कितें कल्प्रिट आसा ते माननीय नरेंद्र मोदीजीन सरळ सांगला की आपण हे सगळे शिक्षणाक आपण स्ट्रक्चरल ढांचो आतां परत एकदा घट करतलो आणि त्याच बरोबर कोणाकच हातूंत भितर इंटरफियरन्स करपाक मेळचें ना. त्या खातीर स्पेशल हे आसतले एक्झामिनेशन सेंटरांनी भितर सगळ्यांत भितर वेगळे तरेचे आसतले. पेपर सेटिंगाची सिस्टम वेगळी आसतली, सीबीटी सिस्टम आसतली, मल्टी एन्क्रिप्टेड सिस्टम आसतली, कॅमेरा आसतले. फूल तुमकां हांव सर्क्युलेट करता आंकडे जे आसात ते खूब व्हडले आसा. कारण कितले कॅमेरास लायले, खंय कितें लायले, हे सगळे कितले फिजिकली लोक तयार जाले रावले. पोलीस आसा, तातूंत डिफेन्स आसा, होम डिपार्टमेंट आसा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट आसा. तांकां सगळ्यांक हे करून येदे व्हडले देश व्हडपी भविश्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन आसा पॉझिटिव्ह करूया म्हणून काँग्रेसचो परत एकदा निषेध करता आनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या वास्तविकान हांव म्हजी नोंद भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या या पत्रकार परिषदेत आमच्या बरोबर आमचो अध्यक्ष दामोदर नायक, जो विधानसभेचो सहकारी उद्धव आमच्या अध्यक्षांनी तुमकां विस्तारान सगळे सांगले आसा. हांव थोड्योच गोष्टी तुमकां हायलायट करूंक सोदता. एक म्हणजे पेपर लीक जावप एग्जामीचो ही नवी घटना न्ही. पयलीं आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. फाटले 10 वर्सांचे आनी 15 वर्सांचे रिकॉर्ड काडून जर पळय, कोणाची राजवट आसूं, कोणाचें सरकार आसूं, कितलेशे खेपे पेपर लीक जाल्या, ताजेर इन्क्वायरी जावन एक्शनय घेतली आसा. अशें ना की लीक जाल्यार एक्शन घेवना. आनी ह्या खेपे सुद्दां जेन्ना पेपर लीक जाले म्हणून कळ्ळें, इमिडिएट केंद्र सरकारान एक्शन घेतलें, एसआयटी फॉर्म केली, धरले. आज ते भितर आसा. आज प्रायम मिनिस्टरान डिक्लेअर केलें की फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्टार्ट केला म्हणून. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे सगळे जे धरिले आसा तांचेर जे पळय कोर्ट चलतले हे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आसतले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करपा खातीर आनी आज स्टेप्स घेतले.
म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचें धोरण सामकें क्लियर आहा. आज पर्यंत प्रायम मिनिस्टरान जो कितें विकास केला तो विकसीत भारत हे स्वप्न दोळे मुखार दवरून तो काम करता. तातूंत युथाक फोकल पॉयंट केल्लो आसा. बजेट शिक्षणाचें बजेट हे 8,225 कोटी आशिल्लें ते आज 1.39 लाख करोडाचेर पाविल्लें आसा. हाचोच अर्थ युथ आनी शिक्षण हाका कितलें महत्व भारतीय जनता पार्टीचें सरकार दिता हे आमच्या लक्षांत येता. आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या भशेन शिक्षणाच्या क्षेत्रांतली वेगवेगळ्यो संस्था मागीर एम्स आसत, इंजिनियरींग कॉलेजी आसत, मेडिकल कॉलेजी आसत, अशी कितलीशी संस्थापळी आसात कॉलेजी हांचो नंबर मोठ्या प्रमाणाचेर वाडिल्लो आमी पळयला. सगळ्या राज्यांनी एम्स जाले, सगळ्या राज्यांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस वाडल्यो, मेडिकल कॉलेजीस वाडल्यो. तातूंतल्यान कितलेशे सीट ह्या तरणाट्यांक आज शिकपाक मेळिल्ले आसा. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता ही एक लीग हो विशय घेवन ज्या पद्धतीन काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पार्टीचो नेतो जे पळय वातावरण तयार करपाचो प्रयत्न करता त्या खरेंच निषेध करपाचे योग्य आसा. कारण नीट थंयच उरलें आतां. प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून ताच्या घरा कडेन धरणां धरप हे हाजे पयलीं केन्ना अशें जावपूच ना, केन्ना दिसना. टॉपिक कितें आसा थंय कितें चलता तें सोडून सडनली वचून प्रायम मिनिस्टराच्या घरा कडेन बसप आनी तांच्या घराची वाट बंद करप हे अशें केन्ना सहज. कारण दिल्ली एक कॅपिटल सेन्सिटीव एरिया सामकी. अशा परिस्थितीत थंय वचून असलें हें करप. मंत्री वता आनी वचून ताका रिक्वेस्ट करता की तूं हें करनाका, फाटल्यान सर अशें. तरी आसतना तो आयकना. पार्लमेंटान डिस्कशन खंयच्याय रुलाचे अंडर डिस्कशन करया अशें म्हणून स्पश्ट ताका जेन्ना पार्लमेंटाक सांगलें वता तो तें आयकुपाक तयार ना. ताका तें डिस्कशन जाल्लें नाका. डिस्कशन जाल्यार ताका दिसता की तें एक्सपोज जातलें. खंय तरी एक संदी मेळपाक सोदता. खंय तरी कितें आतां मोदीचें काम, सरकाराचें काम, सरकाराची वाडणारी जगात वाडणारी पॉप्युलॅरिटी, जगात आज सगळ्यात म्हणजे मोदी म्हणजे एक व्हडलें प्रस्त अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी ताका लागून खंय तरी हें आडमेळें हाडप, खंय तरी दाखोवपाचो प्रयत्न करप. कांयच साधना जाल्यार मागीर म्हणजे काल ते व्हिडिओ पळयता थोड्यो गाडयो पुलिसाच्यो कश्यो उमटून उडयल्या. निटाचे एग्जाम दिल्ले भुरगे अशी करत अशें अपेक्षा आसता. एज्युकेशन करपाक प्रत्येकाक रायट आसा, कोणाक रायट ना अशें. एज्युकेशन पीसफूल करपाक इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेस्ट इन अ पीसफूल मॅनर. पूण ज्या पद्दतीन हे चलताले थंय, ज्या पद्दतीन हे जालें, आता ते वेगळे वेगळे व्हिडिओज आयले ते पयल्यार कितें कसले थोडे भुरगे कसले भितर सरल्या एज्युकेशना भितर कोण आसा ते खरे मेन आशिल्ले ते थंयच पडले उरले. भलतेच लोक येवन भितर गेला त्या प्रदर्शन घेवपाचे थंय तयारी करता. तातूंत मागीर पॉलिटिकल पार्टी वता, तेय वातावरण बदलतात. म्हणजे म्हाका अशें दिसता पळयलें की नीट म्हणटा त्या निटाच्या खातीर त्या एज्युकेशन नीट थंयच उरलें काय म्हणून वेगळेंच सरकाराचे मुखार हाडप किंवा सरकाराचे मुखार एज्युकेशन वेगळे पद्दतीन करून दाखोवप अशें पार्लमेंट चलता आसतना अशें कितें दाखोवपाचो किंवा जगाक दाखोवपाचो प्रयत्न करता की सरकार सारकें चलना आनी कितें अशें कितेंय आसपाचें. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता जें कितें घडलां ताजो आमी सगळे आज निशेध करतात. आनी प्रधानमंत्र्यान सांगलें की खंयच्याय वेळाचेर पार्लमेंटा भितर तुमी ठरया, खंयच्याय रुलाचे अंडर आमी डिस्कशन करपाक तयार आसा. इवन काल मंत्री थंय धाडलो, प्रधानमंत्र्यान थंय आपल्या मंत्र्याक धाडलो आनी होम सेक्रेटरी धाडलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीक मेळपाक. आनी ताका सांगलें की हें करनाका, हें बरोबर न्ही. तूं जाय तेन्ना सांग, जाय तेन्ना खंयच्या हाजे अंडर जाय त्या अंडर पार्लमेंटाक डिस्कशन करया. इतलें सुद्दां ताका उत्तर दिलें. तरी आसतना ताणें आयकलां ना. म्हणजे हाचो अर्थ अशें दिसता की तांकां तें रिजॉल्व जालें नाका, सोल्युशन जालें नाका. तांकां तें अशेंच वाडोवपाक जाय, कितें तरी निमित्त काडून काडप. आनी म्हणून ज्या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार ताका अशा पद्दतीन आडमेळें हाडपाचो प्रयत्न करप हें खंयच्या कायद्यात बसता हांव नको. आमी सगळे डेमोक्रेसी म्हणटा, डेमोक्रेसी जाय म्हणटा. आनी डेमोक्रेसी जाय म्हणल्यार डेमोक्रेसी अशाय पद्दतीन करप आनी थंय कायदो हातांत घेवपाचो प्रयत्न करप, कित्याक कितें घडोवन हाडप. आनी थंय पार्लमेंट थंयच उरलें. पार्लमेंट चलता आसतना पार्लमेंटाक कसलीय गजाल पार्लमेंटाक तुका सांगपाक मेळटा, रेज करपाक मेळटा, डिस्कशन करपाक मेळटा. हाजे पयलीं व्हडले व्हडले इश्यू जाले ताजेर पार्लमेंटाक डिस्कशन जाता. आनी ह्या इश्यूचेर ते डिस्कशन करता आसतना थंय वचून प्रॉब्लेम करपाचो तयारी करतात. हे खरें म्हटलें जाल्यार सामकें रॉंग अशें हांव समजता. प्रायम मिनिस्टरान युथा खातीर केल्लें काम हो यूथ केन्नाच विसरपाचें ना.
आणि जे हांवें सांगला त्या भशेन बजेट एज्युकेशनाचे वाडयले ते सोड पूण सीट्सां भुरग्यां खातीर गोंय राज्यांत सुद्दां आमी मेडिकल 250 पावले. म्हाका याद जाता 70-100 अशे सीट आशिल्ले. आज 250 सीट जाल्या. त्यामुळे ESI कॉर्पोरेशन नवे मेडिकल कॉलेज घालपाक सोदता. म्हणजे अशा पद्दतीने गोंयच्या भुरग्यांक गोंयाकच शिक्षणाक त्रास पडपाक जायना, भायर वचपाक पडपाक जायना मेडिकलाक. अशें एक वातावरण तयार जाता. सो युथा खातीर कितें काम करता सरकार भारतीय जनता पार्टीने हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हांव खरेंच ह्या ज्या पद्दतीन हे पळय थंय चलता त्या पद्दतीन थंय पयसाल जे घडोवन हाडले आनी ज्या पद्दतीन प्रायम मिनिस्टरान थंय वचपाची फास्ट ट्रॅक कोर्ट घालून आमी ताजेर केस काबार करपाचो प्रयत्न करता. इतले एश्युरन्स प्रायम मिनिस्टरान तांकां दिल्ले. मुद्दामून या युथा खातीर ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केल्लें आसा तें काँग्रेसीक आनी गोंयचे काँग्रेसीक तें कळचें आनी तांच्यांनी ताचो एक धडो घेवचो. कारण जें तांच्यांनी इतले वर्स करपाक शकले ना तें आतां माननीय नरेंद्र मोदीचे सरकारान गव्हर्नमेंटाचे रिक्रुटमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आसा तातूंत रोजगार मेळा घेतले. 12 लाख अपॉइंटमेंट लेटरां आतापर्यंत डिस्ट्रीब्यूट केली आनी त्याच बरोबर 51,000 यंग भुरग्यांक ही अपॉइंटमेंट लेटर तांच्यांनी गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून 19व्या रोजगार मेळ्यान दिली. म्हणजे विचार करात हो 19वा रोजगार मेळा. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना हातूंत 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली आणि तातूंत भितर तांकां सगळ्यांक हे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करतकीर तांकां जॉब मेळ्ळे आनी तातूंतले 20 लाख यंग एम्प्लॉईज हॅव कंप्लीटेड 6 months in their जॉब. म्हणजे विचार करात हे सगळे क्रिएट करतना कितें पर्यंत भुरग्यां खातीर पावले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टार्गेट तातूंत भितर 1 लाख crore प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आणि त्या खातीर 3.5 crore न्यू एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाचो प्रयत्न सतत सुरू जाला. एक्सपेन्शन ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट EFPO पे रोलाची एंट्री आता इन्क्रीज जाल्या जी 2017 to 18 45.5 crore आशिल्ली ती आता 2023-24 60 crore जाल्या. रिफ्लेक्टिंग एक्सपेन्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्युरिटी कव्हरेज. न्यू EPFO मेंबरशिप ही 20 lakh new members joined झाले by May 2025. Employment through national service 1.5 lakh Agniveers have been recruited under Agniveer scheme. Skill and employability हाजेर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.6 crore young people have received training under PMKVY. Free training आणि more than 200 employment oriented courses across sector या सरकारान आतापर्यंत केल्ले आसा. Skill certification, recognized skill certification. Government has already provided training helps young people access employment and self-employment opportunity across different industries. Modernization of ITS under PM Setu 60,000 crore is being invested to modernize 1,000 ITI industrial training institute. Vocational skill at the school level, more than 1,200 vocational skill laboratories have been established in over 600 rural areas. University township, 5 university townships being developed near industrial corridors will connect quality education, research, skill and employment opportunities. Entrepreneurship and self-employment, expansion of Startup India. India's startup ecosystem has enabled young Indians to move beyond seeking employment and build enterprise that generate jobs for others. Pradhan Mantri Mudra Yojana, more than 12 crore new entrepreneurs have been received loans in this Shishu, Kishore, Tarun and Tarun Plus category. Support for small enterprise. Mudra has supported shopkeepers, small traders, self-employment. Expansion of educational opportunities. The number of university student enrollment. Higher education enrollment increased from 3 crore students in 2014 to more than 4.5 crore. Expansion of IITs. The number of IITs increased from 16 in 2014 to 23, providing more students with access to quality technical education. Expansion of AIIMS. The number of AIIMS increased from 8 in 2014 to 23, creating new opportunities in medical education. आता गोयच्या संदर्भात जे म्हणला इवन सी ट्रेन सुद्धा यावटेच्या. Growth of medical education.
More than 2,100 medical colleges are operating across the country. Over past 12 years, 1,28,976 MBBS seats and 85,822 postgraduate medical seats have been added, expanding opportunities for young people. म्हणजे आता मेन्शन केले 50 वेळेला आणि 250 पर्यंत सीटाच्या सपोर्ट फॉर ट्रायबल स्टुडंट. More than 1 crore scheduled tribe students have received assistance through post-matric scholarship scheme. त्यातून इतर सगळे improved IIT, ITI, Polytechnic, medical institution सगळे आहे. एकलव्य model residential school, a target of establishing 728 Eklavya model residential school has been set to provide quality education. Safe education for girls. Number of government schools with separate toilet for girls increased 9 lakh in 2014 to more than 14 lakh, creating a safer and more dignified learning environment. Employment-oriented education. The National Education Policy 2020 is connecting education with skill, innovation and employment, helping students prepare for changing industry workforce environment. Khelo India. More than 63,000 athletes have received a platform to demonstrate their abilities through Khelo India program. India for Olympics and develop the country into global sporting power by providing athletes with modern facilities. Over the past 12 years, या गव्हर्नमेंटने जे कितें केल्लें आसा नंबर ऑफ जॉब्स आसतले तातूंत भितर इयर 2014 जॉब क्रिएटेड 2.9 crores, but 14 to 24 17 crore, from 2.9 crore to 17 crore. Employment rate 17-18 46% आशिल्लो तर 2025 58% पावलो. Unemployment rate 17-18 6% आशिल्लो तर 25 3.1% पावलो. Number of workers and establishment ही 9.7 crore आशिल्ली 12.8 crore, म्हणजे ग्रोथ रेट 31%. हे सगळे इतल्या खातीर सांगता इस्टॅब्लिशमेंट आमकां रेट 5.9 crore आशिल्लो तो 7.9 crore जाला. हे सांगपाचे कारण आमच्याकडे सगळो डेटा, सगळे केल्ली कामां ही लोकां मुखार मांडपाची संधी जी आसा ते पार्लिमेंटाचे भवन संसद, त्या संसदेन हे सगळे विषय आसा ते लोकांकडे मांडप आणि सगळे खासदारां फुड्यान ह्या सगळे चर्चा करप, डिस्कशन करप, तातूंत कितें जर सूचना आसत त्यो घेवप आणि तातूंत भितर आनी बरें कितें करपाक मेळटा तें करप. पण काँग्रेसीच्या मतिभ्रश्ट ह्या सगळ्या खासदारांक ते घडोवन हाडपाक नाका आणि म्हणून तांकां पळवाट जाय किंवा हे सरकार डिस्टर्ब करपाक जाय. आणि जे नॅरेटिव्ह खंयचे तरी भायर खंयचे तरी कंट्री कोण तरी CIA चे मार्फत किंवा हाजे कितें तरी चलता त्या आपण नॅरेटिव्हान भितर भाग घेवन हे सरकार कशें डिस्टर्ब जाता, हे कशें करना, हे कशें वायट आनी ते तरणाट्या मदीं घालून तांचे भितर एक प्रकारचे क्वेश्चन मार्क आणि सरकारा विरुद्ध वातावरण तयार करपाचे प्रयत्न करता. हो ताचो उद्देश आसा. आमी मुद्दाम हे आकडे इतले खातीर सांगले कारण या पत्रकार परिस्थितीच्या मार्फत हे आकडे सुद्धा प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाच्या भुरग्याकडे पावपाक जाय. भुरगो युथ यंग जनरेशन ही आमची ताकद आसा. यंग जनरेशनानच ह्या देशाक हांगसरल्यान आतापर्यंत वयर व्हरपाची जी स्वप्न पळयली आसा तातूंत ते मुखार पळयल्ले आसा. आणि म्हणून गोंया सगळ्या सुद्धा बारीक बारीक गोष्टी सुद्धा ज्या वेळाचेर नरेंद्र मोदीच्या मन की बाताच्या विशयाचेर आसूं किंवा आनी कसले विशयाचेर आसूं तेन्ना उल्लेख करता तेन्ना लक्षांत येता. ज्या वेळाचेर सागर नायक मुळे सारको एक भुरगो ताजो वय आशिल्लें 2026 वर्साचेर ताजो काव्य हाडटा ताका प्रमोट करता आनी आयज तो आपले सेटअप तयार करता. तो गुरुदत्त वंतेकार कोण तरी रांगोळी घालता ताजे आयज आपल्याची एक स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण जाता. आणि हे सगळें करतना हो भारतीय जनता पार्टी या युवांचो या तरुणांचो विचार करता आणि तरुण हीच शक्ती आसा. म्हणून आयज हळूहळू एज आसा ती कमी कमी करीत नवे नवे धर्माचे सगळे प्रयत्न करता. काँग्रेसीचो परत एकदा निषेध करता. इलेक्शनाचे दीस आता कितें जाता एकलो लिडर जावंक भायर सरता पळयला जेन्ना गव्हर्मेंट बरें काम करता ते अपोजिशनाक पळोवपाक बरें दिसता. दुसरे कोणी खंयची पार्टी फुडें चल्ली जाल्यार तिका सपोर्ट दिवप आनी तेंच्या मदीं आपले ते मनीस घालप आनी डिस्ट्रॅक्शन करप. आनी जेन्ना कोणें कसले प्रोटेस्ट करता जेन्ना कोण प्रोटेस्ट करता त्या मनशाची लिडराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सांबाळपाक लोकांक. तो
तो तर तिका सांबाळपाक नको जाल्यार तेणें असले प्रोटेस्ट करूंक उपकारना. असले प्रोटेस्ट करायला तिणें सांबाळूंक जाय, तेणें आपले रुलीस घालूंक जाय, पळोवंक जाय. एक पार्टी जाता प्रोटेस्टान कितें जाता, भायले लोक येता आनी डिस्टर्ब करता आनी मुद्दम फुगजा मारून हे करता, पुलिसीक चावन घालता आनी असले एज्युकेशनान लाडी चार्ज जाता. ते तेणी सांबाळूंक जाय. हांव जाणा आमच्या टायमार कितें जातालें, आमी हजारांनी लोकांक घेवन वयताले गोंयच्या. त्या टायमार कितें जातालें, आमी 1000 लोक आसले आमचे एटी 200-300 लोक भुरगे आसताले पळोवपाक कोण कितें आमच्या मदीं येवन फातर मारूंक शकता पुलिसीचेर आनी पुलिशेर फातर मारली लाडी चार्ज जाता. आमी पयलेच कितें उरताले, प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, प्रेसाक सांगताले, पुलिसीक सांगताले कोणें आमच्या मदीं कितें फातर मारलें आमी तुमकां कोण धरता इतले. हे भाशेन ऑर्गनायज जावचें. लिस्टच काडले, भुरग्यांक गेले, त्रासाक घातले आनी ते इनोसंट भुरगे तांकां कांयच खबर ना. हे लिडर फुडयता आपल्या एका वावराक लागून आपणाचें नांव करपाक इलेक्शना लागीं पावले म्हणून व्हडलें जावंक ना. आतां तुमकां आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगलेल्या भुरग्यांक कितल्यो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर फॅसिलिटी दिलेल्या आनी सगळें तुमी एक्सप्लेन केल्या काय बरे भशेन. आनीक सगळ्यांनी जिखपाचें इलेक्शन लागीं पावल्या आनी फुडें संवस्तून घेवपाक. प्रश्न घेना तर तुम्ही एक्सप्लेन प्रश्न केले घेवचे ना, प्रश्न घेता न्हू. एक्सप्लेन केले की तुम्ही सगळे इतकी स्कीम युतांक दिल्या पूण प्रोटेस्ट आता भुरग्यांचो चालूच आसा आनी तुमी म्हटले की खंयचे तरी ऑर्गनायझेशन तांकां फंडिंग करता म्हटलें खंयचे ऑर्गनायझेशन तर शोध चालू आसा काडटा. आमचे एजन्सीज आसात पळय, आमचे म्हळ्यार सेंट्रल एजन्सी, हे सगळ्यांक कितें चलना कितें आसा ते हळू भायर येता. कारण सगळे गजाली फक्त करून ते नॅरेटिव्ह कितें सेट केला आनी कित्याक लागून कोणें केला तें आतां कळटा न्ही. कोण भितर इन्वॉल्व जाल्या, तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें, तांचे ह्या नॅरेटिव्हान भितर येवन भितर हातून घेवपाचें हें कळटा. 4 दिसांनी परत बसले ना. भुरग्यांचें फ्युचर कितें प्रोटेस्ट करपाचें भुरगे शाळेनूच उरले. भुरग्यांक जी कितें मागण्यो आसा त्यो रास्त आसा. भुरग्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात सरकार हो पॉझिटिव्हली विचार करतलो आनी करूंकय बीन जाय. कारण आमकांय बीन भुरगे आसा, आमकांय बीन दिसता की एक देश जे एका दिशेन वता त्या दिशेन भितर प्रोग्रेसीव हातून भितर डेव्हलप हातून भितर देशाक ते भुरग्यांक फुडें सरून नवे जनरेशन तांच्यांनी ह्या सगळ्या देशाक फुडें व्हरपाक. पण त्या खातीर प्लॅटफॉर्म आसा, ते प्लॅटफॉर्म यूज करनासतना खंयच्याच दुसरे प्लॅटफॉर्म बरोबर न्ही. आतां रायटली ताणें म्हटलां की मोर्चा हे सगळें जाता पण फाटल्यान तो करपी आसा ताचे फाटल्यान आनी कोण भितर घुसल्या काय ना ते जेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक रॉंग म्हणटा जाल्यार तुमचो जो सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर सध्या धर्मेंद्र प्रधान आसा तेणी 1997 प्रोटेस्ट काडलो तेन्ना पेपर लीक जाल्ले आनी तो प्रोटेस्ट घेवन तो असेंब्लीन गेल्लो. सो जर हो प्रोटेस्ट रॉंग जाल्यार तोय प्रोटेस्ट रॉंग आहलो न्ही. तो कोण आशिल्लो तेन्ना ते रोशनी कर न्ही. तो सामान्य लोक म्हणून असेंब्लीन वचून आशिल्लो. तुमचो कार्यकर्तो आसतलो न्ही. असेंब्लीन भितर गेलो भायर भितर कशे सोडटले, भितर कशे सोडटले भायर. म्हणून म्हणटा न्ही प्रोटेस्टाक एक जागो आसता त्या जाग्याचेरूच प्रोटेस्ट करता. हांवूय आमदार आसतलो, आमी विरोधान आशिल्ले, आमी खंयच्या विरोधान भितर आमी पार्लिमेंटाकडे वताले पण आमी त्या ज्या जाग्याचेर आमकां हाडले त्या जाग्याचेरूच वताले. मुळी घालया, उजो घालया, कारण हे करया, गोळी मारया, ते मारया असले उलयनाशिल्ले. दामू बाब एकूच प्रश्न विचारता, 1-2-3 प्रश्न आसा. हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाचो जापो तुमी तिगूय जाण दितले. नीम का पत्ता कडवा हे राहुल गांधी बडवाय अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो, त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान. भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नितिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयकले कितें म्हणटा तुम्ही म्हटले न्ही कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले, हांवूय आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोवंक ना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून? बडवा म्हणल्यार कितें तर ते तुम्ही सांगा. न्ही एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक पूण वता न्हू बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणना. आ दुसरी पार्टी पयले आतां खूब मारता न्हू, काँग्रेस पार्टी ना तेंच्यांनी कितें ते शेण खातले म्हणून फाल्यां तुम्ही बडवा म्हणटले. ओके, दुसरो प्रश्न. तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयलीं आपान आशिल्लो, सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें.
आता तुमच्या दोनाय सायडीन दोन मनीस आहा ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंधीत आहा अशें तुमी इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काडप ह्या वेळेला पळोवंकूच ना. न्हू. आपण दिपके पयलीं आपण आशिल्लो, सो तो कोणाचो हे अशें तुमी म्हटलें. आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा सोशल मिडियान पळयता, आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमचे बरोबर आसा. सो दिपके फाल्यां आपण तुमच्या पार्टीन येयलो घेतले, ताका आवडली जाल्यार दिपेक आनी थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कळ्ळ्यो की आमी इतले बरें काम करता, ताका तुमी वेलकम करतले आमी वेलकम न्ही, तो आपुणूच जावन येतलो. आनी तुमी वेलकम करतले. तो आपुणूच जावन येतलो. कारण आनी तुमी घेतले. जाता ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां, पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा, पण आनी तुमी वेलकम करतले. बरें, रुडाल भाऊ, तुका एक लास्टाक कितें करतलो तो, ज्या वेटून तुमच्याच कडेन येतलो. ना जो विषय पळय तो लोकांकडे पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां, तें ह्या युवकां कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो पण जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्न तूं हायलायट करतो. हें पावोवप आनी म्हजे भितर आनी पर्सनल घे. ओके, हांव तुका हें उत्तर दितां. घेवया. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें की डायरेक्शन दुसरे कडेन. माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाक तोड ना. 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा. हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता. त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्या कडेन. ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारणूच चलता. एकलो आपापले परीन एकलो उलयता, आपापले परीन आवाज करता. पण त्याही पेक्षा देशांत जें चलता हें कितें नवीन न्हय. पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजो जे एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर आसा. आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नांक डायवर्शन दिनाका. जें कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा, तुका भितर येता जाय तितलें प्रश्नांचें उत्तर दिता. पण पत्रकार परिशदेच्या हातू मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें महत्व कित्याक कमी करता. रिलेटेड न्ही ते, रिलेटेड न्ही ते. ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें. बरें, एक रिलेटेड रुदाल सर तुमकां विचारता ना, एकूच विचारता रुदाल, एकूच विचारता. म्हणून हांवें तुमकां पयलीं विचारलें की तुमी प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून. प्रेसिडेंट सरान म्हटलें की दिल्ली देवांच्या नांवां घेवन बदनामी करून हे आंदोलनान बदनामी जाली म्हणून. सो खंयच्या पद्दतीन वयता आंदोलन हें जालें, ते आंदोलनाचो विशय जालो. गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, तुमी सरकारान इतले वर्सां आसा. इतलें आसतना गोंयांत एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटलें, हें तूं कशें डिफेंड करतलो? थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार खबर ना तुमकां? खबर ना? नो कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपीन म्हणून ना, कार्यावळीन म्हणटा. कोणी म्हणलें ते सगळें वता. कोण आस कोणी म्हणलें? तू उलयता देशपांडे तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता. पत्रकाराचेर हातूंत भितर आश्चर्य आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आनी सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करता. तुका ओपन सांगता बरें हांव मोकळें ओपन यो म्हजे कडेन, हांव बसता तुजे कडेन, तुका जाय ते प्रश्न विचार. जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह घेतले धमक, जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे क्वेश्चन लाईव्ह वचून तुम्ही म्हणले त्याच्यामध्ये क्वेश्चन करता न्हू. राजकीय हातून भितर हांवूय आसा, अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आनी सरकार आनी बाकीचे उत्तर दिवप म्हणजे हांव रावपाना खंय. आनी एकूच विचारता दिगंबर बाब, तुम्ही ज्या वेळा सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली, एमओआय सारखें आंदोलन जालें, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयांत करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, बडोवंक ना. बट दिल्ली जे जाला थंय अशें जालें. तुमच्या वेळार तुमी पासियेंस काडिल्लें काय तुमचें कशें की स्वभाव हो? अशें आसा, हांवें जें एज्युकेशन जाल्लें तें म्हजे पुरतें सीमीत आशिल्लें. हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एज्युकेशन करता. हांव तेन्ना थंय तांकां बरें आसा तें तांकां करता करली अशें म्हणजे भायर दवर जालें मला भितर येना. हें दिल्लीक जें जालां पळय तें एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंटान ते हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता. थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर सरून कितेंय करपाक शकता. या स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कशे जस्टिफाय करतात? हांव ना ज्या प्रमुखांनी मारल्या तांकां कशे जस्टिफाय करतात? ना तुम्ही कांयच व्हॉट्सएप मागीर ना दोन्ही सायडी दाखयतात. पिक्चरां पळयल्यार कोण फादर मारता ते दिसता, कोण लाठीचार्ज करता ते दिसता, गाडयो उडयल्या ते पळयता. मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा. एकच पिक्चर ना, फक्त एकच कोण करता अशें. सो तुम्ही त्यांना ते पासियेंस काढले, तुम्ही पासियेंस काढले म्हणून हांवें काडलें तो तुमचो स्वभाव. म्हजे कडेन थंय कशें आशिल्लें, हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें. हे फंक्शनाक म्हाका पयलें खुर्च्या काडटाले मातशें रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंड्या आसा खंयच्या कार्यक्रमाक
थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट डेमोक्रेटिकली तुम्ही पीसफुली करपाक काय हरकत ना आय हॅव फेस व्हेरियस एजिटेशन पण अशे अशे म्हणजे हातून पद्दतीन नाही डेमोक्रेटिकली बरें आसा या सगळ्या विशयाचे सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसता पळयता प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचे हे सरकाराचे धोरण आसा जाल्यार वता जितके पयली ते उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दांकडे कोणी मुद्दम आसता तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंट वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें हांव तूं सपोर्ट करता जाता ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता न्ही ना मागीर तूं करना मरे मागीर जितके कोण तो तुका पत्रकार परिशदेत ना सरकाराक जेन्ना तुम्ही इतलें डिफेंड केले तेन्ना ज्या प्रोटेस्टाक चेडवांचे पुलिसान मारले ताका तुम्ही कशें डिफेंड करतले जे प्रोटेस्टाक एक पुलीस ऑफिसर चेडवाचे तापड मारता आणि तो कॅप्चर करता कॅमेरा व्हायरल ते ताका तुम्ही डिफेंड कशें करता तुम्ही म्हणले सरकार तुमच्या बरें काम करता सो परत सांगले आमी की व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता आणि तातूंत भितर थोडे आतां खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्धा व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठीचार्ज खंयचे घालता म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पळय ते व्हेरीफाय ना हितून दिल्ली पोलिसाचें नांव व्हिडिओ व्हायरल स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केले त्यांचे हांव हेच विचारता सर एकूच लास्ट प्रश्न वयता एकूच स्टुडंट्सांनी त्याची जबाबदारी कोण घेतलो तुम्ही ते कांयच उल्लेख करू ना या 22 ते 22 भुरग्यांनी जी आत्महत्या केली त्याचे प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही उलवत ना या संदर्भातल्या शिक्षण मंत्री जे आसा आणि तांचे जे वार्तालाप जातलो आणि ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं पयलेच प्रश्न येता की जे पळय जावना काय जावना कितें केलें ते म्हाजे कडेन त्याचे डिटेल येता की हांव तुका सांगता पण 22 भुरगे मेले पळया खबर आसा तेचो तुम्ही उल्लेखूच करू ना पुसटशी सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेऊ ना खबर आसा गोंयांनी बी अशे तरेन आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा गोंयांनी ज्याचे सुइसायड भलत्याच प्रकरणात जाल्ले त्या काढताना हाका हाडून घेता हांगाय बीन हांव म्हाका म्हजे कडेन आसा म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा पण प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय आणि त्या विचारान सांगलें की हे जे कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर लीक म्हणजे जे परंपरेन चालत आशिल्ले त्या फॉल्टा लागून तुका राजिनामा दी म्हणटा पण त्याच बरोबर बरे कितें तितली कामां केल्ली आसा ती कामां काडटा तूं खुशी उडयता 99% बरी हांव आज सांगताना 99 सांगला 1% खंय तरी जे चुकला माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रिट आसा तो कोणूच फाटल्यान हातून उरचो ना ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करून दॅट्स ऑल तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.